प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोनवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो पयलो विसवोर वोड 26 ते 36 पर्यंत. लूक चॅप्टर 1 वर्सेस 26 to 36. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. एलिझाबेथाच्या गोरबेसपणाच्या 6व्या म्हयन्यान नाझारेथ नावाच्या गालिलेयांतल्या एका नगरांत देवान गाब्रिएल दुताक एक सोयरीक जाल्ले आंकवाळी सोर्शी धाडलो. दाविदाच्या गोराण्यांतल्या एका दादले लागीं तिची सोयरीक जाल्ली. ते दादल्याचें नांव जुजे आसले आनी आंकवारीचें नांव मारिया. ती आसली थंय वचून देवदूतान म्हणलें, नोमान तुका देवाचे चोड अपुरबायेचे सर्वेस्पोर तुझे सवे आसा. हे ताचे उतर आयकून ती एकदम घाबरली आनी हे नोमान कसलें जायत तें चिंतूंक पडली. पूण देवदूतान तिका म्हणलें, भिये नाका मारये, तूं देवाचे अपुरबायेची. आयक, तूं गोरबेज जातली आनी एका पुताक जल्म दितली आनी जेजू हे नांव ताका दितली. तो व्हड जातलो आनी भोव व्हडतो देव ताका आपलो पूत म्हणटलो आनी ताच्या बापाय दाविदाच्या शिवासण सर्वेस्पोर देव ताका दितलो आनी तो जाकोबाच्या गोराणाचेर सासणाच्या सासणाक राज चुलयतलो आनी ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना. मारयेन देवदूताक म्हणलें, म्हाका दादल्या लागीं संबंद ना म्हणटोच हें कशें घडटलें? आनी देवदूतान जाप दिवन म्हणलें, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी भोव व्हडत्या देवाची शक्ती तुजेर सावळी घालतली. ह्याच खातीर तूं जल्म दिवची आसाय त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हूण सर्वेस्पोर नांव दितलो. आनी पळय, तुजे सोयरे एलिझाबेथीन पुताक पिरायेर एका पुताचो गोर्भ सांबावला आनी वाचती म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा. प्रितीच्या बाबणीनो आयचें शिवर्तमान जें वाचलां तातूंत आमी जेजूच्या जल्माची विसबी आयकता. आनी बाबणीनो कितें घडटा? आंज बोडवो गाब्रिएल एक दूत मोरयेशी येता. देव ताका आंज बोडव्या गाब्रिएलाक धाडटा आनी तिका सांगता, तूं गोरबेज जातली आनी तूं सोरेस्पोराची आवय जातली. तूं जावन आसा चड देवाची आपुरबायेची. सोरेस्पोर तुजे ठांय आसा आनी म्हणटा, आयक म्हणटा, तूं जेन्ना गोरबेज जातली, जेजू म्हूण नांव त्या पुताक तूं नांव दितली. तो एक व्हड जातलो आनी भोव व्हडत्या देवा ताका आपलो पूत म्हणटलो आनी ताच्या बापायन दाविदाच्या शिवसान सोरेस्पोर देव ताका दितलो. आनी बाबणीनो ह्यो सगल्यो वस्तू आंज बडो गाब्रिएल आंकवार मोरयेक सांगता. आयकात बरे भाशेन. कोण आंज बोडवो कोणा कडेन येत जाल्यार असले उतरां उलयत जाल्यार तांकां एक तर भिरांत आसतली. भाव भयणीनो, आंकवार मोरी जेन्ना हें उतरां आंज बोडव्या गाब्रिएलाचें आयकता, ती कितें म्हणटा? ती म्हणटा, हांव जावन आसा एक चाकून, जावं तुजें सगळें तुज्या उतरां प्रमाणें. आतां भाव भयणीनो, जेन्ना ती देवाच्या उतराक होय म्हणटा, तिच्या मनान कितले दुबाव आसतात. एक तर ती आजून पासून एका दादल्या बरोबर संबंद दवरूंक नासलो. ती आतां एक दूत येवन तिका सांगता, तूं गोरबेज जातली पवित्र आत्म्याच्या आदारान. पूण तिचो भावार्थ घट करपाक आंज बोडवो गाब्रिएल तिका आनी एक खबर दिता. तो म्हणटा, तुजी बापूल भयण एलिझाबेथ जी एकदम म्हातारी पिरायेर आसा, ती आतां गोरबेज जाल्या आनी 6 म्हयन्यान आसा. आजून पासून मोरयेक कळोंक नासलें की एलिझाबेथ गोरबेज आसा म्हणून. पूण आंज बोडवो गाब्रिएल तिका पयलेंच सांगून दिता. जेन्ना भाव भयणीनो आंकवार मोरी देवाचें उतर आयकता आनी आंज बोडव्या गाब्रिएलाची खबर आयकता की एलिझाबेथ गोरबेज आसा म्हणून, तिचो भावार्थ आतां वाडटा. आनी कितें करता ती उठ्ठा ही खबर आयकोन आनी ती आतां जुदेयान वता तिचो पळोवपाक खरेंपणी आंज बोडव्या गाब्रिएलान सांगलां तें घडलां की ना.
पूण भाव भयणीनो हे सगळें करचे पयलीं ती देवाच्या उतराचेर भावार्थ दवरता आनी म्हणटा जावं म्हज्या सवेक तुज्या उतरा प्रमाणे. आनी जेजू तिच्या कुसप्यान गोरबेस जाता आनी ती आतां जेजूक जोन दिता आनी तो जाता ह्या संवसाराचो सुगंडार. आयज भाव भयणीनो जेन्ना हें शिवर्तमान आमी आयकता वय मोरये बरोबर हें घडलें, तिणें जेजूक ह्या संवसारान हाडलो, तें उतर मास जालें आनी आतां आमची सरवण जाली. पूण आयज जेन्ना हें उतरां आमी आयकता, हें शिवर्तमान आयकता, आमकां कसली शिकवण येता. ज्या भाशेन मोरयेन देवाचें उतर आयकलें, त्या उतराचेर सत मानलें, तें उतर आतां तिच्या कुडीन तिच्या कुसव्यान मास जालें, जेजू ह्या संवसारान येयलो. तेच भाशेन भाव भयणीनो आमी हें देवाचें उतर जें आयकता तें उतराची सजवण घेवन आमचे भितर तें मास जावंक जाय. आनी आतां तें उतर आमच्या दिसपट्या जिवितांत तें घडून येवंक जाय. आनी तेन्नाच की आमी देवाची येवजण करपाक पावतले. जें देवान आमच्या जिवितांत फरमायलां, जें ताजी येवजण आसा, बरी येवजण आमच्या जिवितांत, ती आमी काबार करपाक आमी फुडें सरतले. ना तर भाव भयणीनो आमी देवाच्या उतरान रिगून रावना जाल्यार फकत एका कानान आयकलें दुसऱ्या कानान सोडलें, तें उतर केन्नाच पाडूंक ना. आमी फकत आमकांच फटयतले, आमी धर्म करतले, मागणे उपास सगल्यो वस्तू करतले, पूण त्या उतराचेर भावार्थ दवरिनासतना आमी हें जिवीत जियेतले आनी आमच्या जिविताचें निसणटण करपाक पावतले. कित्याक फकत भावार्थ दवरतस आतां आमचें तारण जातलें. भावार्थ दवरिना जाल्यार आमी फकत धर्म केला जाल्यार आमचें कसलेंच बरेंपण जावचें ना. कित्याक भाव भयणीनो आमी नव्या कराराचीं भुरगीं. देवान जेजूचेर भावार्थ दवरून आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिला आनी पवित्र आत्म्याच्या आदारान आतां आमच्यान देवाचें उतर सजमूंक जाता. तें उतर आमच्या दिसपट्या जिवितांत पाडूंक जाता. तें उतर आमच्या जिवितांत मास जाता आनी आतां देवाची येवजण आमच्या जिवितांत घडून येता. तर आयज भाव भयणीनो जेन्ना ह्या शिवर्तमानाचेर आमी नियाळ करता, आमी ह्या उतरान रिगून रावया. हें उतर आमच्या दिसपट्या जिवितांत पाडुया. हें उतर करून देवाची येवजण, देवाची खोशी आमच्या जिवितांत काबार करपाक आनी ताजी खोशी दिसपट्या जिवितांत करपाक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवड येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सुरंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सगळींच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.